कॅफेर्नाउमाक गेले आनी रोखडेच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताच्या शिकोवणे विशीं लोक जाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो। तेच वेळार मेळो आत्मो बसलेलो एक मनीस ताज्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारातच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयला कितें? तूं कोण तो हांव जाणां, देवाचो पवित्र भक्त। पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सोल। आनी मेळो आत्मो ताका फटफडून आनी मोठी बोब मारून ताचे वयलो भायर सरलो। सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें नवी शिकवण ही? अधिकारान तो शिकयता, मेल्या आत्म्याक लेगून तो हुक्म घालता आनी ते ताची आयकता। आनी रोखडेंच गलिलाच्या आख्ख्या प्रांतान सगले कडेन ताचें नांव गाजलें।